नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो खबरो। 11व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विशाखापट्टणमात जाल्ल्या राष्ट्रीय कार्यावळीत वांटो घेवन देशाचें फुडारपण केलें। विशाखापट्टणमाच्या दर्यावेळेर जाल्ल्या ह्या योग सत्रांत सुमार 3 लाख लोकांनी वांटो घेतिल्लो। ही योगा संगम कार्यावळ पुराय भारतांत 3.5 लाखा परस चड सुवातांचेर एकाच वेळार आयोजीत केल्ली। एक धर्तरी एक भलायकी ही अनुवर्साची योग दिसाची संकल्पना आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगला की योग सगळ्यांचो आनी सगळ्यां खातीर आसा। अस्थिरतेच्या परिस्थितीत योग हो शांतीचो मार्ग दाखयता। आमी सगळीं मेळून योगा वरवीं एक संतुलित आनी शाश्वत संवसार मुखार हाडुया असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारलो। अवसर पर एक आग्रह करूंगा, लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। एकाग्रताय तशेंच शारीरिक आनी मानसीक भलायकी राखपा खातीर सगळ्यांनी दर दिसा 15 मिनटांची योगासना करची अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज केलां। डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान आयोजीत केल्ले कार्यावळीत ते उलयताले। ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांसयत मुखेल सचिव डॉ. व्ही. कांदवेलू, पुलीस महासंचालक आलोक कुमार, सचिव, वेगवेगळ्या खात्यांचे मुखेल अधिकारी, शाळेचे विद्यार्थी आनी हेरांनी योगा जी भुरगीं कॉलेजीक वता, स्कुलात वता, तांच्यांनी आपल्या फिटनेसाचेर चड भर दिवप गरजेचें आसा। प्रत्येक हायस्कुलान फिजिकल एड्युकेशन टीचर आसा, तांकां आमी योगा शिकयल्या, तांकां आमी सातत्यान वेगवेगळे योगा ट्रेनिंग्स दिल्या। म्हणजे त्या टिचरां कडेन आनी योग इन्स्ट्रक्टरां कडेन रिक्वेस्ट आसा, तुमचो रेग्युलर स्कुलात तांच्यांनी एटलिस्ट मिनिमम टू मिनिमम 15 मिनिट्स ही तांच्यांनी योगा खातीर प्रॅक्टीस करची, जेणे करून भुरग्यांचे कॉन्सन्ट्रेशन हे आनीक वाडपाक शकतले, भुरगे आपल्या अभ्यासाचेर आनीक मोठ्या प्रमाणात लक्ष दिवपाक शकतले। योग हो प्रत्यक्षात अणभवचो आनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची। योग पुराय संवसारा खातीर भारतान दिल्ली एक अनोखी अशी देणगी आसा अशें केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी म्हळां। आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान पोन्न्या गोंया आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत वांटेकार जाल्या उपरांत ते उलयताले। योग कितें तरी आमी म्हणटात की योग बरो आसा, परंतु तो प्रत्यक्ष अनुभवपाची हें आसा। साखर जर गोड आमी म्हणली जाल्यार आमच्या जिवेर दवरल्यारच ती गोड लागता। म्हणून प्रत्येकान योग स्वता करप आनी आपलो जें कितें हें आसा, शरीर आसा, आपलें जें कितें स्वास्थ्य आसा हें बरें दवरप हें योग दिता। आमच्या पुर्वजांनी नवीन नवीन अशे तरेचे समाजात बऱ्यो गोश्टी ज्यो आहात निर्माण करपाचें काम चिंतनान हाजे द्वारे केलें आनी ते संपूर्ण जगा खातीर केलें। योगा हो एक अशी गोश्ट आसा की आमच्या देशान ते संपूर्ण जगाक ही देणगी दिल्ली आसा। ही खरोखरच सगळ्यांचें जीवन सुखी जावचें, प्रत्येक जग सुखी उरचें ह्या भावनेन हो योगा गेली 11 वर्सां पयलीं हो संपूर्ण जगांत पावयला। आनी त्यावेळी जेन्ना आमच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदीजीन जेन्ना युएन रिझोल्युशन हाडलें 177 देशांनी ताका पाठिंबो दिलो आनी आज जवळ जवळ
90पेक्षा जास्त लोक आंतरराष्ट्रीय योगा दिस हो साजरो करतात. ही आमच्या देशाच्या बाबतीत एक मोठी आमचो सगळ्यांचो सन्मान आसा अशें हांव म्हणून दिसता. सरकारान लोकां खातीर केल्लो वावर हो लोकां मेरेन पावपाक जाय. सरकाराच्या जायत्या येवजण्यांचो लाव लोकांनी घेवचो. विकसीत भारत 2047चे सपन साकार जातना लोकांक ह्या येवजण्यांचो फायदो मेळचो असो हेत आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. फाटल्या 11 वर्सांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सरकारान केल्ल्या देशभरातल्या उदरगतीच्या वावराचेर म्हायती प्रदर्शन मडगांवच्या रवींद्र भवनात म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्यान घडोवन हाडिल्ले. ताचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या वेळार भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, खासदार सदानंद शेट तानावडे, आमदार दिगंबर कामत आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. 11 साल मोदी सरकार डबल इंजिन सरकाराक 11 वर्सां पुराय जाता. त्या निमित्तान आमी गोंय सरकारच्या वतीन एक्झिबिशन आमच्या मडगांवांतल्या रवींद्र भवनात आयोजीत केला. हांव सगळ्यात पयली समेस्त गोंयकारांच्या वतीन गोंय सरकारच्या वतीन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी पुराय कॅबिनेट हाचें खूब खूब अभिनंदन करता. लोकां मदीं अवेरनेस घडोवन हाडपा खातीर फाटल्या 11 वर्सां माननीय मोदीजीन क्लीन इंडिया टू फिट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया, मुद्रा लोन, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया अशा वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो योजना ह्यो 4 पिलर म्हणजे युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण ह्या सगळ्या खातीर केल्यो. ताचो अवेरनेस लोकां मदीं वयचो, चडांत लोकां मदीं ह्यो स्किमी पावच्यो आनी विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न साकार जाता आसतना विशेष करून तरणाट्यांनी ह्या स्किमीचो फायदो घेवचो म्हणून हें एक्झिबिशन आसा. राज्य सरकारान आतां मेरेन 147 स्टार्टअप्सांक 3.92 कोटी रुपया इतलें अनुदान दिलां. ते भायर ऑनलायन सरकारी सेवा घटमूट आनी सोपी करपा खातीर गोंयांत राज्य डेटा केंद्रां उबारतले. तातूंत गोवा ऑनलायन हे वेबसायटीक भेट दिवपी लोकांची AI चॅटबॉट मजत करतलो अशी घोशणा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्या. गोंयांत आमी स्टार्टअप्सांक तेंको दिवपी धोरण आनी कुशळटाय उदरगता वरवीं नाविन्याक उर्बा दिता अशेंय तांणी सांगलें. माहिती आनी तंत्रज्ञानान खात्याच्या स्टार्टअप आनी IT विभागा वतीन बांबोळे हांगा एका हॉटेलात आयोजीत गोवा ओपन इनोव्हेशन मार्केट एक्सेस एक्सपो 2025चे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी उक्तावण जाले. ह्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार मुखेलमंत्री उलयताले. ह्या वेळार माहिती आनी तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. So far we have supported the 635 DPIIT recognized startup, 281 certified startup at the IT promotion cell. 3.92 crores of rupees incentives have already given to 147 startups. Through EDC Goa, and we have made it easier for the entrepreneurs to access the loan with the standardized interest rate. I am pleased to share that the Global Capability Centers GCC is planned to set up in Goa. It will support the IT companies, startups and new industries. This major project with the help to create a job, attract investment and boost Goa ITs at the digital economy over time. A center of excellence also being planned to develop the advanced skill, encouraging research and promoting collaborations between the industry and educational institute, especially in the areas like artificial intelligence, AI and machine learning. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांत भलायकेच्या दिकेन घेतिल्लो निर्णय हो दर एकल्या खातीर लाभकारी आसा अशें मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी म्हळें. प्रधानमंत्र्यांचे उपकार आठयतना तांणी योगाचें महत्व लेगीत अधोरेखीत केलें. सांखळे मल्टीपर्पज सभाघरांत आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार सुरक्षणा सावंत ह्यो लेगीत हाजीर आशिल्ल्यो. गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलय सावन सुरू जातले. गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांणी हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या. मजगतीं विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी अधिवेशनाचे दीस उणे केल्ल्यान भाजपा सरकाराचेर ट्वीट संदेशा वरवीं टिका केल्या. भाजपान लोकशाय आनी राज्यांतल्या लोकांच्या आवाजात आडमेळी हाडपाची कृती केल्या अशेंय तांणी सांगलें. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.
आहे.